नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर भेटेचेर आसात. आज दनपरां तांची पहिली प्रचार सभा छत्तीसगडांत जाली. केंद्र सरकार प्रामाणीकपणान गरीब कल्याणकारी येवजण्यो राबयता. जो मेरेन गरिबांच्यो समस्या सुट्यावो जायनात तो मेरेन आपूण स्वस्थ बसचो ना अशें ह्या सभेत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण. हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया. आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. साथियों, गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया, इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है. बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्यावेले अर्ज फाटी घेवपाचो आज निमणो दीस. ह्या पावण्यार 12 राज्यांतल्या 88 लोकसभा सुवाती खातीर 26 एप्रिलाक मतदान जातलें. हातूंत मणिपूर राज्यांतल्या कांय वेंचीक वाठारांचो आस्पाव आसा. मणिपूरच्या एका वाठारांतलें मतदान 19 एप्रिलाक जातलें आनी दुसऱ्या पावण्यार केरळांतल्यो 20 सुवाती, कर्नाटकांतल्यो 14, राजस्थानांतल्यो 13, उत्तर प्रदेश आनी महाराष्ट्रांतल्यो दरेकी 8, मध्य प्रदेशांतल्यो 7, अस्तंत बंगाल आनी छत्तीसगडांतल्यो दरेकी 3, मणिपूर, त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरांत दर एका सुवाती खातीर मतदान जातलें. दक्षिण गोंयांतली भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी आज मडगांवांत आपल्या प्रचार दौऱ्याक सुरवात केली. मडगांवां पिंपळकट्टा हांगा श्री दामोदराचें दर्शन घेवन तांणी आपल्या प्रचाराक सुरवात केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, फातोड्डेचे आदले आमदार दामू नायक तशेंच सुवर्णा तेंडुलकार आनी भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी भाजपा उमेदवारांक भरघोस मतांनी वेंचून हाडचे असो उलो मारलो. आज संपूर्ण देश तिजो दामबाबाच्या स्थळार म्हणजे मठग्राम नगरी मडगांवां पूर्णपणे आज एक दीस हांगा आसा. सुरवात आमी पेडार दामबाबाचें दर्शन घेवन मार्केटा पासून सुरवात केल्या. मार्केट पूर्णपणे कवर केलें आनी मागीर सांजचे वेगवेगळ्या भागांत 15-15, 20-20 मिनटाच्यो ल्हान ल्हान मिटिंग्यो, कॉर्नर मिटींग, व्हडले मिटिंगे कांय दवरना, पण वील ट्राय टू रीच मॅक्झिमम वोटर्स इन द सिटी ऑफ मारगांव. कित्याक मागीर कितें जाता, मागीर हांवूय बिजी उरतलो. ताका लागून पयलीं हांवें कॉमेर्सच आज केला, 1 डे विथ कॅन्डिडेट. हो सगळे कन्सेप्ट आयच्यान सुरू जाता गोंयांत. ताची पयली सुरवात मडगांवच्यान केल्या. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर देशांत वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपल्या घोषणापत्राच्या माध्यमांतल्यान जनतेच्या मनांत आपल्या विशीं आकर्शण निर्माण करून पळयतात. काल काँग्रेस पक्षान आपलें घोषणापत्र जाहीर केल्लें. ताचो संदर्भ घेवन आज भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी पत्रकारां कडेन भासाभास करतना हें घोषणापत्र काँग्रेसीचें काय मुस्लीम लीगाचें हेंच समजना अशी टिका केली. जे रितीन मुस्लीम लीगान देशांत धर्माच्या आदाराचेर आरक्षण करून देशाची विभागणी केल्ली, तेच रितीन आज काँग्रेस देशाक काबार करपाचो कट रचता असो आरोप तांणी केलो. मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है. देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है. यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. काँग्रेसीच्या घोषणापत्राचेर उलोवप करतना काँग्रेसीची म्हणयारी सुप्रिया श्रीनेत हांणी पक्षाचें घोषणापत्र 5 न्याय स्तंभाचेर उबारलां अशें सांगलें.
हे विशीं स्पश्टीकरण दितना देशाच्या फुडाराचो आराखडो ह्या घोषणापत्रांत दिसून येता अशें सांगून लोकांच्या आशा अपेक्षा तातूंत प्रतिबिंबीत जाता अशें श्रीनेथ हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें। विरोधियों को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, ये ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए, और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई हैं, उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमबद्ध तरीके से समाधान है। ये घोषणा पत्र भारत की आवाज है, इस देश की आवाज है। ये घोषणा पत्र उन लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी आशंकाओं, उनकी चुनौतियों के बेसिस पर बना है, जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, हमारे लीडर्स से, हमारे अध्यक्ष से लगातार मिलते रहते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री घबराते हैं। हालींच बंदखणींतल्यान भायर सरिल्ले आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंग हांणी पत्रकार परिशद आपोवन इलेक्टोरल बॉन्डाच्या फाटभुंयेर भाजपाचेर टिकास्त्र चलयलें। इलेक्टोरल बॉन्डाच्या नांवान भाजपान केल्लो भ्रष्टाचार जनतेन स्पष्ट रित्या अणभवला असो आरोप तांणी केलो। भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया, और ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। ओसय ओसयच्या गजरांत लोकगितां आनी ढोल ताशाच्या आवाजांत म्हापशें शिगमो मनयलो। म्हापशा अलंकार थिएटरा लागीं राष्ट्रोळी देवळाक गाराणें घालून गुलाल उधळीत व्हडा उमेदीन रोमटामेळ, लोकनृत्य आनी चित्ररथाचे मिरवणुकेक सुरवात जाली। ह्या वेळार म्हापशेचे आमदार जॉशुआ डिसोजा, नगराध्यक्ष नूतन डिचोलकार हाजीर आशिल्ले। गोंय राज्य पर्यटन खातें आनी म्हापशा शिगमोत्सव समितीन आयोजीत केल्ल्या मिरवणुकींत समिती अध्यक्ष गुरुदास नाटेकार हांच्या फुडारपणा खाला म्हापशांतल्या नागरिकांनी वांटो घेतलो। ही मिरवणूक पळोवपा खातीर म्हापशा आनी सरभोंवतणीच्या लोकांनी उपाट गर्दी केल्ली। उत्तर अमेरिकेंत आज पुराय सूर्यगिराण पळोवपाचो योग थंयच्या रहिवाशांक मेळटलो। भारतीय वेळेप्रमाण हे सूर्यगिराण रातच्या 9 वरां 12 मिनटांचेर सुरू जावन ते 2 वरां 22 मिनटांचेर सोंपतले। हे सूर्यगिराण मेक्सिको, कॅनडा आनी हेर देशांनी दिश्टी पडटले। भारतांतल्या लोकांक मात हे सूर्यगिराण पळोवपाक मेळचें ना। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तींत आज चेन्नई सुपर किंग्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स हांचे मदीं खेळ जातलो। हो खेळ चेन्नईच्या एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर जातलो। काल जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्स पंगडान दिल्ली कॅपिटल्साचेर 29 धांवड्यांनी जैत मेळयलें आनी ह्या सर्तींतल्या आपल्या पयल्या जैताची नोंद केली। काल जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्सान गुजरात टायटन्साक 36 धांवड्यांनी हरयले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।